काका मॅडम तुम्ही आज हेड कटार आयले कोणाक मेळपाक आयले? आमी DIG वर्षाची आहा तांकां मेळपाक येयल्ली आनी तांकां मेळोंक येयल्ली ही दोन कपल जी आसा ही वास्कोची आहा. हेंचो एक चेडो 26 वर्साचो चेडो आज डिसेंबराच्या 26 तारखे पासून बेपत्ता आसा आनी बेपत्ता आसा म्हटल्यार आज मिसींग तेजी रजिस्टर आसा खंय म्हटल्यार आगशी पुलीस स्टेशनार. तो 26 तारखेक जो गेल्लो घरांसून तेजी मोटरसायकल तेजो मोबायल थंयसर आगशी त्या ब्रिजाचेर जुवारी ब्रिजाचेर मेळ्ळे आनी हेकाच लागून PN गांवकरान ती मिसींग रिपोर्ट थंयसर म्हणजे तेणें जीव बी दिलो काय अशें म्हणून हें केलें. तेच्या परस तुमी म्हाका दिसता की ती आवय आसा तिका एक दोन उतरां तशें कितें तें सांगून आप बताओ आपका लड़का क्या था कैसा था घर में से कब निकला था क्या शॉर्टकट में आप बताइए. आपका नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है? हमारा नाम उषा देवी है. हमारा लड़का कभी दारू शराब को हाथ नहीं लगाता है. लोग बदनाम कर रहे हैं हमारे लड़का को. हमारा लड़का 5 बजे शाम को निकला है 26 दिसंबर को हमारे घर से. और उस विशाल किए गया है फ़ोन बोल के मेरे को. मैं बोली किधर जा रहा है बेटा? बोला हम विशाल के घर पे जा रहा हूँ मम्मी. मैं 9 साढ़े 9 10 बजे तक आ जाऊँगा. विशाल ने बुलाया था कि हमारे घर को आओ AC ठीक करने की, ताकि विशाल के घर पे AC भी नहीं है होटल पे. और वो बुलाया था. मैं लड़का को बोलती कि मत जाओ. लड़का बोला नहीं मम्मी वो दोस्त है मैं जाता हूँ 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा 10:30 बजे तक. फिर बाद में मैं फ़ोन की लड़का को 9:30 बजे मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किए. बोले कि किधर है? तो बोला विशाल के घर पे हूँ. बोला कब तक आ रहा है? वो बोला पापा थोड़ा लेट होगा. फिर मैं भी थोड़ा लेट होगा आने में. हमको मम्मी विशाल लेके आएगा. विशाल को फ़ोन करी 11 बजे को. विशाल का फ़ोन नहीं लग रहा है. लड़का का फ़ोन नहीं लग रहा है. फिर सर मैं भी तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा लड़का लोग को विशाल है एक काजल लड़की है उसका भाई 2 दिन पहले हमारा लड़का को धमकी दिया था कि मैं तुम्हारा लड़का को 3 दिन पहले मारा हूँ. उसको मारा था मुँह पे मारा हूँ राजा गुप्ता. और तीसरे दिन को बोला था कि मैं मारा हूँ अभी देखो तुम्हारे लड़के के साथ क्या करता हूँ. मैं बोली कि देखो बेटा मेरे लड़के के साथ कुछ गलत मत करना. वो बोला मैं देखो क्या करता हूँ. और तीसरे दिन को हमारा लड़का गायब हो गया. मैं तब से आगसी पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट लगा रही हूँ. DSP मैडम के गई, DSP सर के गई, SP सर के गई. सर लड़का को गिरफ्तार करो. ये लोग जो धमकी दिया है काजल को लड़की का गिरफ्तार करो. लड़की का 4 बॉयफ्रेंड है. हमारा लड़का को छोड़ के लड़की कभी नहीं बताई कि 4 बॉयफ्रेंड था. 3 साल हमारे लड़का का कमाई खाई लड़की. उसका माँ भी बुलाती थी जब भी पैसा लेने का था. हमारा लड़का अच्छा पढ़ाई भी किया था जॉब भी करता था विदेश जाने वाला भी था. ये बात विशाल को मालूम था. काजल के भाई को मालूम था. हमारा लड़का बोला मम्मी जाते वक्त बोला मम्मी विशाल का काजल का भाई हमारे साथ कुछ गलत करेगा मम्मी छोड़ना मत. ये लोग को छोड़ना मत मम्मी. इसमें विशाल भी है मम्मी. विशाल भी साथ में था. ऐसा मेरा लड़का मेरे को बोला. सर हमको ये न्यूज़ CM सर की चाहिए. रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारा लड़का को सही सलामत हमारे लड़का को हमको पहुँचा दीजिए. हमारे पास ये चारों जो लड़का है काजल गुप्ता, राजा गुप्ता, विशाल और एक टैक्सी ड्राइवर आनंद है और एक और है क्या उसका नाम विकास. ये सबको गिरफ्तार करवाइए सर. आपसे रिक्वेस्ट है. यही लोग गुनहगार है. हमारे लड़का को किडनैप किया है. मॅडम तुम्ही आता DIG मेळले कितें म्हणले DIG DIG? आमी सांगले DIG स्वता सुद्धा अजब आसा. इवन DIG PI हांगासरलो आक्षेचो तो सुद्धा अजब आसा की जर तेणें थंय जीव दिला जाल्यार बॉडी खंय गेली. बोटीन हेच्या गोवाक बोटीन घेवन सगळी तेजी एरिया खंय खंय आसा तितलेय तेंच्यांनी पळयले. इवन तुमकां सांगता खंय खंय तेंच्यांनी अख्ख्या गोंयान बॉडीक लागून सगळ्यांक वायरलेस घालून सगळे पळयले. खंयच ताका मेळना. समज आतां सुद्दां ती उलयल्या मग मानगे म्हणजे मगरमच्छी तेणें जर खाल्ले जायत जाल्यार ती फूल खावची ना. येद्या व्हडल्या मनशाक तेजो खंयचो तरी पार्ट एक पांय जावं एक हात जावं खाता खाता तो असो सुटून जर भायर गेलो जाय तो खंय तरी आमकां मेळोंक जाय. होय दुबाव आसा पुलिसांक. मागीर हो गेलो तर गेलो खंय गेलो असलो दुबाव येता. इन्व्हेस्टिगेशन कितें हुंय चल्लें कितें इन्व्हेस्टिगेट केला काय? ते सगळी चौकशी करता म्हणटा. तेंचे मोबायलाचे म्हणजे लोकेशन पळयलें कॉल डिटेल पळयले सगळे केले म्हणटा. एक सामकी
कांय खबर नासलेले भशेन गायब जाल्लेले भशेन तो भुरगो जाला आनी ती वयर सकयल जावन आक्षे पुलीस स्टेशनार वयता येता सगळें करता. हांगा आतां वर्षाजी कडेन सुद्दां मेळयली ती, हांवूय येयलें मुद्दम ताका. ती म्हाज्या वाड्या वयली, म्हाजी शेजारीन जावन म्हाका सांगोंक ना. ती चेड्याचे 2 पिशे कशी सांगता थंय भोंवत रावली. तिका एक पॉलिटिक्स खंयच्या तरी मनशाचो तिचें म्हणणें आसा, नांव हांव कोणाचें घेना, पण कोण तरी पॉलिटिक्स मनीस तांकां बॅकींग करता अशें तिका दिसता. तिणी आतां कोणाचें नांव सांगलां पळय ते 4-5 जाणांचें, तिका तेतून दुबाव आसा. म्हणून आज हांव PIक सुद्दां मेळ्ळें आनी PIक हांवें सांगलें सर एक काम करुया, ही विक्टीम आसा आनी ती कोणाचें नांव घेता तांकां फाल्यां 11 सुमार आपया, आमने सामने हिका आर्ग्युमेंट करूनी तेंच्यांनी उत्तर दिवनी, कितें जाता तें पळोवया म्हणून. कितें आसा न्ही, तो 26 तारखेक गेलो जाल्यार तुमी जुवारी पुलाचेर येद्दो व्हडलो कॅमेरा आसा, तो त्या कॅमेरार पळोवंक जाय. तो कॅमेरा चलता काय ना तें पळोवंक जाय. तेणें आतां DIG सांगता तशें बॉडी जर ती तेणें जर जीव दिलो जाय, खंय तरी तेजो कितें पाठ मेळोंक जाय. खंयच कितेंच मेळयलें आयकोंक येना, खंयच कितें मागीर गेलो तर खंय. तिचें म्हणणें आसा तिणी तेंच्यांनी किडनॅप करून ताका दवरला आनी ताका खंय तरी बांदून दवरला म्हणून आपल्या चेड्याक अशें सतयता आसतलें. आनी हें सगळें म्हणजे गाडी थंय व्हरोन दवरल्या, मोबायल थंय दवरले, हें सगळें नाटक केलां आसतलें म्हणटा. हे चेडवाचें ज्या चेडवाचें हेणें नांव घेतलां पळय त्या चेडवाचें कितले तरी बॉयफ्रेंड आसा अशें बी ती सांगता. म्हणजे जायत्यो गजाली अश्यो आसा. त्या चेडवाच्या भावान 3 दिसां पयलीं ताका धमकी दिल्ली की तुका कितें करूंक जाय तो करतलो म्हणून, आनी ताका मारलेलें, हांगा मारूय बी लागलेलो. हे सगळें दुबावाचेर हें जाता की तो जरी हँडिकॅप आसलो तरी तो आनी कोणाक सांगून तो मारूंक शकता अशें आमकां दिसता. म्हणून आमी परत इन्क्वायरी करया अशें म्हणून चलयलां आमी. पळोवया, DIG मॅडम स्वता अजब जाल्ली आसा. पूण चेडूं खंय रावताली ती चेडूं केसरवाल आणि ही वास्को रावता. ही वास्को आमच्या निवाड्यारूच रावता ही. आनी हिका 2गूच चेडे, हो गायब जाला तो एक, तेजें नांव अभय, आनी एकटो चेडो आहा तो 9थाक धमकी दिला चेडवाच्या भावान. तो हँडिकॅप आसा. तेणें आनी ताका मारलेले डिसेंबर म्हयन्यान, म्हणजे 24 का 23 तारखेक ताका मारलेले. हांगासर ताका मार लागलेलो. त्या वेळार हेंच्यांनी खरें म्हणल्यार तेजी कंप्लेंट दिवंक जाय आसली. हेंच्यांनी कंप्लेंट दिनासतना रावली, ही फक्त ताका पांयां पडून रावली, मेरे बेटे को कुछ मत करो बेटे. आनी तिसऱ्या दिसाच्यान चेडो 23 तारखेक जालें, 26 तारखेक चेडो गायब आसा. आतां गेलो तो गेलो. ताका इवन कॅमेराचेर अशें दिसता की तो विशाल म्हणून कोण आसा तो चावी दिता. ती चावी दिता जाल्यार तो मोटरसायकल पर्यंत थंय पर्यंत येयलो, तो कसो येयलो, रस्त्यार खंय खंय कॅमेरा आसा ते चॅक करूंक जाय. कॅमेरा आतां तिणी आमकां सांगलें की ते सगळ्यांचे पळय आसा लोकेशन आमकां तेंच्या घरानूच मेळटालें म्हणून. मोबायल म्हजो घरा कडेन दवरून हांव भायर वचून क्रायम करून येवंक शकता. आतां तुका खबर आहा फेसबुकार युट्यूबाचेर कसले कसले क्रायमाची पिक्चरां येता, कितें कितें येता, आनी लोक खूब सुदारल्या की कसो क्रायम करपाचे, इझी लोक करपाक लागल्या. लोक खंय तरी आमकां दुबाव दिसता. आनी फाल्यां तशेंच आमी 11 सुमार पळोवया PI कडेन आमी तांकां चौगांकू आपोवपाक लायल्या. तिका उलोवनी, ती सामकी दुखावल्ली आसा आनी जेवण खाण कांय नासतना ती पिशी कशी भोंवता. आनी DG बाबडी तांकां DIG तिका परत तांकां बसून वरांच्या वरां बसयता, तांकां आनी सांगता. म्हणून म्हटलें हांवूय वयता आज तांकां मेळपाक. आनी हांवें तिका रिक्वेस्ट केला हांवें की अशा रितीन आमी एक कितें तरी मार्ग काडुया. कित्याक हो चेडो गायब जालो तो जालो खंय जालो. आनी कोणी म्हजे मागणी आसा लोकां कडेन की तो जर असो खंय दिसला जायत जावं तो स्वता जावन आपल्या गर्लफ्रेंडाक लागून ताका मातसो अक्कल घडोवया. ते खूब बॉयफ्रेंड करता, ताका मातशी बुद्द घडोवया म्हणून तो स्वता जर लिपोवन रावल्या जायत तुज्या आवय बापायक लागून तूं परतून यो. हांव अशेंय म्हणूंक शकता. कित्याक कोणाचेर बेश्टे दुबाव मारून उपयोग ना. तोय खंय तरी आपल्या गर्लफ्रेंडाक लागून अशें कितें नाटक करता जाल्यार बाबा तेंचें सोड, तुज्या घरांतल्या पेरंट्साचें तूं पळय. आनी खंय तर तूं लिपोवन रावला जाय, जावं तुका कोणें तरी कितें केला जाय, कितें तरी आवाज करून आमकां सिग्नल दी आनी यो घरा कडेन परतून.